प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 10वा विस्वोर वोड 1 ते 12 पर्यंत मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 12। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। थंयतान वचून जेजू उदयान जॉर्दानाच्या पेले तोडी आयलो आनी नव्यान लोकांच्यो उरपोंजी ताचे भोंवती एकटवल्यो आनी आपले सुवाळे पोरमणें तो तांकां दुसरी शिकोवंक लागलो। ताका कोसाक लावंक लागीं सरूंक कांय फारिसेवांनी ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइसेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, घोडस्फोटीचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक मोइसेसान रोजा दिल्या। तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्याच वाद्याची देखून तुमकां ही आज्ञा ताणें बरोवन दिली। पूण रचनेच्या अरंभाक थावन देवान तुमकां दादलो आनी बायल केली। ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातली। देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच। म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये। घरान नव्यान भितर सरतच शिसांनी ह्या विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोरदुवार करता आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोरदुवार करता। प्रितीच्या भावणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आयज गोड्स फोटी विशीं शिकवण दिता। आनी कितें घडटा? फारिझेव जेजू कडेन येतात आनी जेजूक विचारतात कशे भाशेन एका घोवान आपले बायलेक सोडून दिवंक जाता। आनी भावणीनो त्या वेळार जेजू आपल्या त्या फारिझेवांक सांगता, तो म्हणटा, मोइसेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? आनी ते म्हणटा, मोइसेसान सांगलेलें की आमच्यान गोड्स फोटीचें पत्र बरोवन दिवंक जाता आनी तेन्ना आपले बायलेक घरांत वचपाक दिवंक जाता। पूण भाव जेजू त्या वेळार कितें करता? जेजू तांकां म्हणटा, हें जें मोइसेसान सांगलेलें हें तुमकां सांगलेलें कित्याक तुमी शिकपाक एकदम आगोट। पूण तेजे फुडें जेजू कितें करता? जेजू आतां तांकां सये वडील सांगता, तो म्हणटा, पूण रोशनेच्या अरंभाक थान देवान तांकां दादलो आनी बायल केली। ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडून आनी आपले पोतिनीक एकटवलो आनी ती दोगां एक जातलीं। देखून ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच जातात। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू फारिझेवांक हें सांगता, जेन्ना तो तांकां सांगता की काजाराच्या संबंदा वरवीं ती दोगां न्हय पूण एक जातात, त्या वेळार भाव भयणीनो तो लोक सजमूंक पावना। तो लोक आतां दोगां मनशां एक जाल्यान तांकां केन्नाच कळना। पूण खरेपणी आमी खरे भाशेन चोत्रायन आमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार आमी पळयता उत्पत्तीन की जेन्ना देवान आदामाक रचलेलो तेन्ना आदामाक रचलो तेन्ना इवेक ताचे भितरूच रचलेलो। म्हणजे आदाम एक मनीस आहलो पूण आदाम आनी एक इवेक ताचे भितर घातलो ताका। आनी तेच्या उपरांत तो कितें करता? देव थोड्या म्हयन्यांनी वा थोड्या वर्सांनी आदामाक न्हिदूंक घालता आनी ताका ताच्या कुडींतलो आतां ताका इवेक रचता। म्हणजे ईव जी ताच्या कुडीन आसली ती इवेक तो भायर काडून आतां तिका दुसरी करता। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना देवान मनशाक रचलेली ताका एक रचली, इवेक आनी आदामाक एक रचलेली। पूण काजारच्या संबंदाक वरवीं आदाम एकटो आसलो म्हणून इवेक तो आपल्या आदामाच्या कुडींतलो भायर काडटा आनी तांकां दोगांक करतात। पूण खरेपणी तांकां एक केल्ली। आनी काजारच्या संबंदा वरवीं जीं कोण आतां दोगां जातात त्या संबंदा वरवीं जेन्ना तांचो ती एकठांय जातात तेन्ना तांचो संबंद जाता,
जेन्ना काजाराच्या काजार जात त्याच्या काजाराचे तांचे लग्न जातकच ती आतां आपलो संबंद दवरतात, ती आतां एक जातात फकत काजाराच्या साक्रामेंता वरवीं. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मातेन खूब लोक आतां डिवोर्स करतात, म्हणजे ती आपल्या बायलेक सोडटात, घरकाराक सोडटात. हें केन्नाच फाव जायना. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण इगोर्जेन येता आनी देवा फुडें इगोर्ज मातेच्या फुडें तो आपली बायलेक भय म्हणटा, बायल आपल्या घरकाराक भय म्हणटा आनी तेज्या उपरांत सोडटात, भाव भयणीनो, ती खरें म्हणल्यार जेजूक सोडटात. कित्याक जें देवान एक केलां कोणाच्यानूच सोडूंक जायना, कोणाच्यानूच दोशी करूंक जायना. म्हणटच काजाराचो संबंद आमी जोडच्या आदीं आमकां गरज ही जबाबदारी आमची कितें ती, खरेपणी ह्या काजाराचो साक्रामेंट कितें तो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाक कोमयां दिता, क्रीज दिता, कुमसाराक तांकां आमी दोतोन शिकयता, केन्ना आमकां 6 म्हयने 1 वर्स भुरग्यांक आमी शिकयता. पूण जेन्ना आमच्या काजाराचो साक्रामेंट आमी जोडटा, आमी फकत 1-2 पाटी बिश्टें कितें पाद्रीचें आयकोपाक वेता. आमकां कसलीच तयारी ना, कसलीच आमची कशे भाशेन कितें जबाबदारी आमची आसतली ती ना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी काजार जाता, आमचें लग्न जाता, आमी काजाराचो साक्रामेंट जोडटा, आमी आतां कशे भाशेन जिवंक जाय, कसली जबाबदारी आहा आमच्या घरकारा कशी भाशेन घरकाराक आपल्या बायले बरोबर जबाबदारी आहा, कशे भाशेन एका पायक आनी मांयक आपल्या भुरग्यांक जबाबदारी आहा, ही सगळी शिकोवण आमकां ना म्हणून आमी आमच्या फॅमिलीन निसंटोन करता, आमी एकामेकाक सोडटा, दुसऱ्या बरोबर आमी साक्रामेंट जोडटा, दुसऱ्या बरोबर आमी रावता आनी खरेपणी आमी क्रिस्ताक सोडून जानवरा भाशेन आमी जिवंक सुरवात करता. तो आयज खेरीत भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया. खरेपणी आमी जेजूशी ह्या ताणें आमकां एकठांय केल्या जाल्यार आमी आतां ताज्या उतरान आमी रिगून रावया. आनी जी कोण काजार जावपाची आहा, कोणाचो काजाराचो साक्रामेंट जोडूंक तयार जातात जाल्यार आमी ह्या उतरान रिगून रावन ती सजमणी आमी काजाराची कितें सजमणी आहा ती आमकां ती सजमणी मेळोवन आमी आतां काजाराचो साक्रामेंत आमी जोडुया. आनी खरेपणी आमी देवाक महिमा वाखाणणी दिवपाक आयजतान आमी आमच्या जिविता वरवीं सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.